सो आता न्ही आम्ही वयर येयला कळ्ळें आनी वयच्यान तुमकां व्यू दाखयता टॉपार येयला आमी व्यू पळयात बरे दिसता सारखे आणि तुमकां सांगू पावस पडोंक जाय दमट आसूंक जाय तेन्ना न्ही पळोवपा सारकें आसा खरेंच मातशें चट्टी आहा ते वयर आहा तुमकां दिसता रस्तो न्ही आनी रस्तो बिस्तो बरो केला हांगासर आमचे तेवटे ना तो बायक दवरा तो हय 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 सो अशें आसा सो आता आमी पावत येयला आसरा बीच उदक पळय उदक कितलें वयर येयला अशें उदक पळय कितलें वयर येयला हायटाय दिसता दोनी सायडीन उदक आसा आनी रस्तो मदीं हय न्ही उदक पळय कितलें ते गाडी ते सोड हांगा म्हणटा हांगा म्हणटा पळय तरी उदक कांयच ना का पडले बिडले जाले त्या उदकान कोण बेबदो बी असल्या विचारपा नाका नाल्यार उदकान पडलो ते कांयच ना अशें कंपाऊंड बी कांयच ना म्हणजे उदक पळय कितले भरला सामकी हायटायड कसो हो पळय तरी वयर बरें दिसता उदक येयले डायरेक्ट रस्त्यार येतले मागीर पावसान सगळें वयर येतले सो बरें दिसता बीच सायड लागीं पावला नाल्लाचें झाड पळय रस्तो पळय धाकटो सो क्यूट दिसता सारकें बरें दिसता आनी हांगासर रिसॉर्ट बीन आसा पळयात जिके आसतले बारीकशे रिसॉर्ट बीन घोडो पळय ओके बरें दिसता सारकें सो बीच आयले आमचे बीच हांव पावूंक ना हांगासर बिचार तूं केन्ना येयल्लो रितींग पावला खंय आनी हांगासर न्ही हे बिचार न्ही लोक बीन चड कोण ना म्हणजे लोकूच ना कळ्ळें तुमकां न्ही शांत कशें बीच आहे आनी हांगासर आसा शिवाजी रेस्टॉरंट आहा पळय शिवा बीच रिसॉर्ट खंय केन्ना बांदलें शिवातान हे पळय शिवा बीच रिसॉर्ट बांदता लोक पार्किंग भरपूर आसा पळय हांगासर पार्किंगाक बी बरो स्पेस आहा बिचोचो म्हणटा बीच पळय म्हणजे उदकान बी पांय घालचे ना आमी बेश्टे अशें पळोवन येतली की येयलात ती हांगासर सो तेका लागून वयर कडक कडक वत सामकें बॉस ठीकसे वत लागता म्हाका छत्री गाडी नासलेली म्हणटा छत्री काड सामकी आई येना पाली इशू न्हिदलो बेश्टे वचून बेश्टे पळोवन येता कितें कळ्ळें न्ही चड वेळ रावचे ना आमी उदकान बी कांय पांय घालचे ना बेश्टे पळोवन येता येयलात न्ही हांगासर बरें रश ना न्ही ना गर्दी ना शेगात सो बरें क्लीन सामकें पळयात बरें येता आवाज क्लीन कोण लोक ना आमी आहा म्हाका येता सांजचे बी लोक येतले हय दिसता म्हाका बरें आनी क्लीन आहा पळय डीप आहा ते फुडें निशिना ताका लागून चड लोक अशे येयना कुल्ले सगळे भोंवता हांगासर बारीक 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 डीप आहा ते अशें आसा ताका लागून चड कोण म्हाका दिसता येयनासतले सो आमी न्ही हांगा मार्केटान येयला सो मार्केट सामकें हांगा भरला म्हाका एक कांय संडे मार्केट बी दिसता म्हाका अशें सारकें हांगा भाजी बी सगळें आहा बेश्टे येयला आमी ड्रमस्टीक कितें येताय घेवया आमी बेश्टे येयला आमी पळोवया म्हटलें कितें मेळटा जाल्यार घेवया टोमॅटो 10 रुपया किलो हांगा आनी भाजी बी सामकें फ्रेश आहा म्हटलें घेवन या म्हटलें भाजी बी टोमॅटो घेवया मेथी कशे मेथी 30 50ची 2 50ची 2 द्या ते भरपूर पालक घेतला मेथी घेतला लाल भाजी ते जवा टोमॅटो आहा न्ही ते 10 रुपया आनी म्हणजे नॉर्मल टोमॅटो आहा पळय ते 30 रुपया आनी पापडी बरें आहा पापडी कशे 20 ला पाव दी पाव किलो पापडी सामके फ्रेश आहा म्हणजे फाल्यां भाजी करूंक जाय बरें जाता भाजी आनी भाकरी करूंक जाय बरें जाता जेवणा भेंडी सामके न्ही फ्रेश आहा भेंडी आनी ब्रिंजलू बरें आहा सामके आवय आवय कितें हॉर्न ना सो हें मार्केट न्ही थर्सडे आनी संडे आसता डेली नासता पुरे पुरो 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 तुमकां न्ही दाखयता बीटरूट हे पळयात आमी फक्त हें इतलेंच बीटरूट पळयता ही वयली पानां पळयना आमी सामकी फ्रेश आहा बीटरूट हांवें फक्त दोनूच घेतला बीटरूट की आमगे चडशी खायना
इशू काक्यान खिचडी बी करून घालता ताका हांव. आनी तेवटेन सगळे न्ही हें आसा सुके मिरसांगो बीन सगळे तेवटेन. सो हांगासर ग्रेप्स बरे आहा. सव्वा किलो 100 रुपया. सो हांगासर सगळे आंब्याचे भाट पळय हांगा बरयला हांगासर हापूस आंबा मेळतील. पायरी आनी हापूस खंय पायरी मँगो दुसरे डिफरंट आसता ते मातशे ते आमी चडशे खावंक ना. सो आतां आमी हांगा येयला. हांगासर सामकें पॅकींग करता मँगोचे. पळोवया म्हटलें हांगासर पळय बरी मोठी मोठी आसा. बरी मोठी आहा. हां बारकेले चोकून खायचं. कसं आहे? 700 रुपये. 500 रुपये. किती असतात? असं साईज नुसार बसतात ते. ओके. किती किती म्हणता तुम्ही बॉक्सला? बॉक्साचे 700 रुपये. 700. सो हांगा सगळे मँगो सगळे न्ही बॉक्सान घालता. कितें करया हें बरें आसलें न्ही. हें एक घेवया आमी. सगळें पॅकींग करता न्ही. सो हांगासर आंबे न्ही आतां हाडला खंय कच्चे आतां हाडले ना. हे पळय सगळे हांगा बरे पुसोवन दवरता. सगळे हापूस हापूस. हय. सो हांगासर सगळे आंब्याचे झाडां आसा आनी सगळे आंबे सारके सकयल लोंबता दाखयत तुमकां. हे पळयात. सो ताका म्हटलें मातशें वयता व्हिडिओ काडटा म्हटलें असलें आमकां न्ही खंय पळोवंक मेळटा. झाड पळय सामकें सकयल आहा आनी मँगो पळयात दाखयत तुमकां. हे पळयात हे पळयात हे पळयात सकयल आहा. तशी काडला खंयच्यानी पळयात हांगा पळयात सकयल आहा सामकें सकयल सकयल. हे पळयात आनी वयर खूब आहा. सो हे पळयात वय सांगू तुमकां इतलें हांव एन्जॉय केलें. आय सांगू एक हिंगा पडला पळय. एक पडला हिंगा पडला. हांगाच पडला. पळय दिवया आमी. सो जालें आमचें घेवन जालें न्ही. अरे यार दे दो यार. हें ते झाडा कडेन पडलेलें म्हाका वर म्हणपा आलो. चल सावकाश चल. नाव दाखयलां हांवें बोर्ड दाखयला हांवें. सो तुमी केन्ना मालवण बी येता न्ही हांगा यात. नंबर पळयात हांगा तुमकां बरें सवाय मेळटले मँगो आनी बरें सामकें झाडांतल्यान काडटात आनी हांगा दवरता. पळय हांगासर पळयात. चल राव क्रॉस कर. शिव कितें म्हणटा पळय आवय गे दुखता खंय. दुखता. सो आमी येयला आतां जेवपाक तळ कोकण. शिव लास्ट टायम हांगा येयल्लो खंय जेवण बरें आसा म्हणून आमी व्हडलें केलां न्ही. ओके पळय हें तळ कोकण मालवणी चायनीज पंजाबी तंदूर डिश सगळें मेळटा हांगा. शिव म्हणपालो हांगा बरें मेळटा खंय जेवण. सो म्हणटा आमी हांगाच येयली. चला पळय अशी आहा. हें बरें केलें डिजायन. सो हें रेस्टॉरंट बरें आसा. चिकन थाली मटन थाली हय न्ही न्यू केलें दिसता. चिकन थाली मटन थाली मागीर चणाक आसा खंय किंगफीश प्रॉन्स. आनी हांगासर पळय बरें केलां न्ही. एम्बियन्स बरो आहा. हांगासर न्ही बरें कोकम सर्व केला. थंड थंड घे पी. शरबत कोकम कोकम मरे शरबत. आं चियर्स. पिवन जालें. चियर्स. 60 ml बरें आहा. बरें दिसता जिवागेर. 190 बरें घाल न्ही. बरें आसा पळय. सो आमी घेतला हांगासर तिसऱ्यो सुका घेतला. पळोवया म्हटलें हांगाची टेस्ट पळोवया म्हटलें. सो हांगासर पळय आमी घेतला फक्त शिवनाथान चणाक घेतला. आमी सगळे किंगफीश घेतला आनी किंगफीशची सायज पळयात कितले व्हडले. बरें व्हडलो हा किंगफीश. करी आसा 2 भशेन मागीर तिसऱ्योची सुक्का आसा सोलकडी आसा 2 चपाती आसा रायस आसा. राव राव राव. हांगा न्ही किशमूर आहा पळय गालमोचे किशमूर. किंगफीश मात व्हडले. चणाक दाखय. चणाकूय व्हडलो आहा हेजो. सो चणाक थाली न्ही 550 आनी किंगफीश थाली 550.
तिसरे 280 कॅरेमल कशें 200 किंगफीश थाली 500 वत कित्याक खबर आहा किंगफीश सायझीन बरो व्हडलो आहा पण आमचे अशें गोंयांत तुका थाली न्ही इतलें व्हडलो किंगफीश मेळचेच ना बरो व्हडलो आहा किंगफीश चणाकू बरो व्हडलो आहा वताच ना आमच्या काळान किंगफीश इतलो व्हडलो बरें आहा आनी ताल्ल्याचें हुमण तें ताल्ल्याचें हुमण आसलेलें आनी प्रॉन्स करी जें हुमण सामकी A1 करी सामकी डिफरंट म्हणजे आमची मालवणी स्टायल न्ही पण बरें आसलें जेवण आवडलें आमकां नेक्स्ट टायम केन्ना हांगा येवपाचें ताल कोंकण कुडाळ सिंधुदुर्ग इश्वी गेलो रट्टाल तो म्हणून आपण घेता सो आतां भायर सरला वचपाक घरा जालें आमची आयची ट्रीप जेवण बरें आसलें न्ही पोट सामकी ताले सारकें तें किंगफीश खावूंक व्हडलें सामकें फ्रेश नुस्तें तिसरें आमी घेतलें एक प्लेट पळय थालीन तिसरें आसलेलें गालमो बी सगळं बरें आसलेलें सेम बरें आसलेलें ओके सो आनी कांय ना इतलेंच चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनला सबस्क्राईब करा तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर